today the democracy आम सदांच सांगत आयल्या आमचो लीडर Rahul Gandhi ची democracy is under threat as today we can see it is killed. जे हो आज देशभर जे आमचे एकूच मनशान जे प्रधानमंत्रीन सांगलेले जो काला धन जे सगळे 15 लाख रुपयातले अकाउंटान जायते प्रॉमिसेस केले आज खंय गेला. जे आमचो लीडर राहुल गांधी जे उलयल्लो रिगार्डिंग एकूच मनशाक लागून हो अदानी जो सरकार आज चलता मोदानी आज तांचेर भिरांत आयला. आज जे राहुल गांधी एक केस 2019 एक कोलार म्हणटा तिला गांवांत जाल्ली तेजे डेफॉमेशन केस घालून सुरात गांवांत गुजराताक आता विदिन अ मंथ ताका कन्विक्ट केलो. Conviction for 2 years where there is no meaning. And जे कोर्टान even though he was convicted, it was convicted for 2 years with a suspended sentence of 1 month. So he could go to appeal. So within 24 hours of parliament, they are disqualifying our MP, Rahul Gandhi. कित्याक केला? ही जी आज तांकां भिरांत आयल्या. ही भिरांत जे राहुल गांधी he has no fear of भिवचो ना. आज कितें चल्लां सगळे आमचे इवन गोंयांत जे सरकार जे लोकांक बारीक समाज जे नाका ते आज जबरदस्तीन चालू आसा. जे जावं कोल देन डबल ट्रॅकिंग देन थर्मा लायन जायत्यो वस्तू जे लोकांक नाका त्यो आज जे आतां जे तूं ओल्ड गोवा बंगलो जे बीजेपीचे स्पोक्स पर्सनाचो जे आज डेमोलिश जावचो आसलो आज पर्यंत जावन वो देशभर न्ही आख्या जगभर वर्ल्ड ओवर आयज चर्चा जाल्ली आसा. आनी मोस्ट इंटरेस्टिंग की सगळे जे म्हणटाले मोदानी इज अ डिक्टेटर, देयर इज एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. खाल देयर हैव बीन सीरियस डाउट्स raised by none other than Germany. ज्या जाग्याचेर हिटलर आशिल्लो आनी ताणें ताका लोकांनी मोगान जिखोवन काडलेलो and he proved to be a disaster and त्याच लोकांनी काबार केलो. आयज सेम हिस्ट्री इज रिपीटिंग इन इंडिया. आनी राहुल गांधीन कितें मुद्दो उठयला अबाउट द व्हेरी एक्झिस्टन्स of democracy. And India is very important because we call ourselves and pride ourselves saying we are the mother of democracy, the largest democracy in the world. But costly democracy. Modi is interfering everywhere. He is controlling ED, he is controlling CBI. तुझो आवाज करीत जाल्यार तुझ्या फाटल्यान ED and CBI धाडटा. He is having interference in the judiciary. आमच्यान पळोवंक जाता जे ताणें सांगला 2019 केस फायल केल्ली तो मुद्दो जाल्लो कोलार कर्नाटका ड्युरिंग इलेक्शन्स. तो गुजराताक वट्टा आनी एक मोदी म्हूण MP थंय केस फायल करता. And 2020 he goes to the High Court and brings a stay. That means if you see the intention behind it, that means 2024 इलेक्शना पयलीं ते परते हाडूंक सोदताले आनी तेच केले ताणें. आनी राहुल गांधीक टार्गेट करताले बिकॉज राहुल गांधी इज रेजिंग दिस क्वेश्चन पर्टिनेंटली. वॉट इज द रिलेशनशीप बिटवीन मोदी एंड अडानी. जाका आमी आतां मोडानी म्हणटा. जो मनीस सांगतालो फकीर हूं झोला लेके चल पडूंगा. अरे आयज लोकांचे पयशे घेवन गेलो तो. डिमॉनिटायझेशन केले, काला धन लायका करके काला धन खंय गेले.
देन आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेलाक हाडलेलो, तो पासून रिजायन जालो. ही वॉज फेड अप. ताचे पयलीं रघुराम राजन रिजायन जाल्लो. उर्जित पटेलान सांगले 98% व्हाईट मनी हॅज कम. बाकीचे खंय गेले ब्लॅक मनी? ह्या दिसांनी आनी एक चर्चा जाल्ली आसा दॅट 20,000 crore was taken from the back door of RBI and pumped into Modi's companies. Sorry, Adani's company. आयज आमकां मोदी अडानी म्हणून कन्फ्युजन जालें, दोगूय एकूच ते. And they are saying that Modi takes about 15 to 20% commission. सो जो फकीर म्हणटालो आयज आमच्या लोकांचे डिमॉनिटायझेशनाच्या टायमार पयशे गेले थंय घाले आनी काला धन पळय म्हणटा जे आमी लास्ट 3-4 years एक्टिविस्ट वर गोईंग अक्रॉस गोवा एंड सेईंग दॅट डिमॉनिटायझेशनाच्या उपरांत जे बँका कडेन पयशे नाशिल्ले रोखडेच एसबीआय हैदराबादान ताका $1 billion सँक्शन केल्लो लोन. आफ्टर दॅट ही बॉट द कार्मायकल मायन इन क्वीन्सलँड ऑस्ट्रेलिया. आणि तो कोल गोंया येता आनी गोंय आमचें डिस्ट्रॉय जाता. सो आमकां गोंयकारांक डायरेक्ट इफेक्ट आसा ऑफ दीस मोदानी कनेक्शन, ऑफ दीस मोदानी करप्ट प्रॅक्टिसीस.